चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मुत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज तुमच्या मुखार एक वेगळे तरेची कार्यावळ आमी दवरपाचो प्रयत्न करतात, जातूंतल्यान आमचें गोंयकारांचें दायज, गोंयकारांचें संगीत आनीक गोंयकारांचो मोग ह्या मायभाशे पासत गोंयकारांच्या काळजांत कितें शिंचता हें आमी आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान पळयतात. चल तर ही कार्यावळ आमी सुरवात करता. पळय, आतांच तुमी थोडें बहुत संगीत पळयलां आनीक कांतारूय आयकलां, म्हणटच हीच ती होच तो पंगड. तर तुमची वळख? हांव नेझल, गांवांत कावलोसीचें, आनी म्हजो बाप देलन 8 वर्सांचो आनी तेल्फिया 11 वर्सांचें. म्हणटच तुमी हे भाशेच्यो कार्यावळी लोकां मुखार हाडटात? हय, केन्ना बर्थडे जाली वो कोणाचें फेस्त आसा कितें आसा जाल्यार आमी मुखार सरता. आनीक केन्ना तुमकां अशें तियात्रांनी जावं एक्टींग करूंक जावं स्टेजीर कांतारां म्हणून चान्स पडला? पळय, म्हाका पडला. हांवें हेर तियात्रांत आनी थोडे भोव धाकटे तियात्रांत काम केलां, एक्टिंगाचें काम केलां आनी म्हाका एक्टींग आनी कांतार म्हणपाक खूब बरें दिसता, मनाक संतोश भोगता. म्हणटच ही एक्टींग तुवें तुज्या गांवांतले जे तियात्र जातात तातूंतल्यान केला? ना, हांव ल्हान आसतना सावन हांव म्हज्या इस्कॉलांत तशेंच म्हजे दोतोनीक, इगोर्जेंक, वाड्यान, गांवांत हांव हेल्प करतालें. लोकां बरोबर मिसवड जातालें एक्टींग करूंक या तांकां कांतारां शिकोवपाक. धाकटे भुरग्यांक, दोतोनीचे भुरग्यांक, आमच्या वाड्याच्या भुरग्यांक हांव नाचपाक तांकां हेल्प कोरियोग्राफी करता, हांव तांकां शिकयता. बायलांक तशेंच धाकट्या भुरग्यांकूय शिकयता आनी म्हज्या भुरग्यांकूय आतां शिकयता आनी तो वाव फुडें व्हरपाक हांव खूब खुशी. म्हणटच आमी आनीक एक संगीत आनीक एक कांतार? हय, जरूर. आतां आमी पॅन्डेमिकाक लागून तितलें कांयच करूंक ना,
पूण आतां आमी पॅन्डामिकाक लागून एक कांतार आमी घेतला तें इंग्लिशेंतल्यान घेतला. आतां ओके, आमी आमच्या ऑडियन्साक सांगता. तर हें आतां जें कांतार म्हणलां तें कोणें कंपोज केलां? मायकल बुब्लीन कंपोज केलेलें, पूण तेचे आमी रिमिक्स केला, मिक्स केला आनी आमकां दिसलें तांकां तेन्ना इस्लाम फ्रेंडां मेळपाची गरज आसलेली आनी ती म्हणटाली आमी केन्ना आमच्या फ्रेंडाक मेळटली, आमकां तेगे उगडास येता, आमकां तेंच्या वांगडा खेळपाक जाय, आतां एक वर्स जालें आमी कितें तरी. मागीर हांवें चिंतलें हें कांतार आमी घेवया आनी हांवें तांकां शिकयलें हें कांतार. म्हणजे आतां ती कितली सुमार कांतारां जाणा? ऑलमोस्ट 60 कांतारां जाणा ती. म्हणजे दुसरे दुसरे भाशेची? दुसरे दुसरे लँग्वेज. कित्याक तांकां म्हाका दिसता तांकां जायते एक्सपोज दुसरे दुसरे लँग्वेजीचे एक्सपोज केल्यार आनी तांकां कितें तरी म्हायती आसल्यार बरी अशी. आतां तुवें तुजें स्वता कशें कितें तरी कंपोज केलां? स्वता हांवें एक कंपोज केला, धाकटुलें केला, तो व्हडलें करूंक ना. पूण जेन्ना गांवांत तूं भोंवता जावं गांवाचे जे कार्यावळी तूं पळयता आनी त्या कार्यावळीक तुमी ना तेन्ना तुका कितें भोगता की तुमी आसची अशें दिसता? दिसता, पूण हेरांकूय आमी सोयेक दिवपाक जाय मुखार अशें म्हाका दिसता आनी तेंच्या बारबर मिसळ जावपाकूय बरें दिसता. म्हणटच आमी ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतनाच कोणी आनीक एक कोंकणी जाता. होय, कोंकणी घेवया. I
तुजें नांव? डॉमिनिक. डॉमिनिक. आमच्या मदें डॉमिनिक आसा म्हणटच ही आख्खीच ताची फामील आनी खूब बरें दिसता की जेन्ना तुजी घरकान्न आनी भुरगीं जेन्ना ह्यो कार्यावळी लोकां मुखार हाडटात तेन्ना तुका कितें भोगता? म्हाका गोंय कुशलकाय भोगता. आनीक ताणें अश्यो ह्यो कार्यावळी करीत रावचें हातूंत तुजें मत कितें? लोकांक बरेंपण दाखोवचें. म्हणटच तुज्या घरकारान तुका सदांच सांगात दिला? हय, सदांच सांगात दिला आनी कितेंच ताणें म्हाका नाका म्हणूंक ना. पॅन्डेमिकाक देखून हांवें DED केला, म्हणजे टिचर्स कोर्स केला. तरी पसून म्हाका ताणें हेल्प केला, जायतो आदार केला आनी आयज पर्यंत तो म्हाका खूब आदार करता. विसोड जावपाक हेर सगल्या कामांनी राटावळी आपूण भार घेता आनी वय हांव तुका पावयता, हांव तुका हाडटा. तरी पसून हांव जाणा सगळें ड्रायवींग करपाक बी, पूण तरी पसून जेन्ना म्हाका जाय गरज पडटा सदांच म्हजो आदार आसा. आतां गांवांतल्या कार्यावळी उद्देशी गांवांत जे भाशेन चल्ला ताचेर तुका कितें दिसता की आनीक कितें तरी बरेंपण गांवांत येवपाची गरज आसा? हय, आतां जे तरेन भुरगीं अपकमींग शिकोवंक जाय, चडशीं भुरगीं पॅन्डेमिकाक लागून वो कित्याक लागून चडशीं मोबायलाचेर आसता, गेम खेळटा. पूण हांकां हांवें शिकयलें ताका लागून तांचे मोबायल पयस जाय, डिसिप्लीन जाय, शिस्त, आपलें शिस्त, रिस्पेक्ट आनी तांकां आपणाचे गूण वळखोवपाक तांकां ही संदी मेळ्ळी. कितलो बाय तुमी कितलो वेळ प्रॅक्टीस करतात? 1 वर. 1 वर? दिसाक 1 वर? आनी सांजे 1 वर. सांजे 1 वर, सकाळचें 1 वर. तुका हे म्युजीक जावं आतारा म्हणून आवडटात? हां म्हणटच तांची खुशालकाय ही तुमची खुशालकाय. आनीक हाच्या उद्देशी खरेंच आमकां जे भाशेन तूं आतांच म्हणटा की ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळान पासून जेन्ना तुमी संगीत वाजोवंक लागली, म्हाका दिसता हें पॅन्डेमीक खंयच्या खंय नाच जालें. कारण ही खुशालकाय, ही उमेद आनीक म्हज्या नदरेंतल्यान दिसता ते भाशेन पॅन्डेमिकाक भुरग्यांक चड गिन्यान मेळ्ळें. वय आनी एकामेकाचो खूब तांकां सांगात मेळ्ळो. आनी हेच भाशेन म्हाका म्युजिकाचे बदले इतली बेसीक म्हायती आसलेली, पूण म्हायती आमच्या फादर एडिसन डॉन बॉस्को बेनावले, ताणें आमकां खूब 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 आदार केलो. म्हणजे ताज्या उद्देशी आतां ह्या पॅन्डेमिकाचो काळ आसलो तेन्ना हे भुरग्यांक जें कितें गिन्यान जाय आसलें तें कोणा लागचें ना. हय, हांवें ताका खूब आदार दिलो, टायम दिलो. पूण जेन्ना आमी कोरियोग्राफी करता केन्ना आमी चुकता, वो कितें हे भाशेन येवपाक जाय, ओ हे भाशेन बीट घालूंक जाय, ओ हे भाशेन स्ट्रमींग आसूंक जाय, ताणें आमकां हेल्प केलें म्युजिका बद्दल. तर म्हाका दिसता ताच्याय पासत आमी एक कांतार भेटयल्यार अदीक बरें. हय, ताच्या खातीर आयज मेरेन तुमी अश्यो लोकां मुखार कितल्यो कार्यावळी सादर केल्यो? आमी आमचे दिसा दिसपटी आमचे रेस्टॉरंट शेक आसा पळय काबुलीची, ती सदांच तांच्या मुखार गायता. आपणाचो वेळ एक वर वो 2 वर ती गायतात आनी तांकां लोक जाय तो ओपन
पळयता आनी तांकां ताळयो बी मेळटात आनी शाबासकी बी दितात. खरेंच आयच्या आमच्या गोंयकार भावांक एक बरो संदेश. हो जो कोस्टल बेल्ट आमी कावेलोसी गांवांत आसा सावथ गोवाचो, आनीक ह्या गांवांत चडशे ह्या आख्खोच हो जो बेल्ट कोस्टल बेल्ट आसा हांगासर ट्युरिजम आसा. म्हणटच ल्हानूचपणी भुरग्यांक एक बरी देख दिवन ज्या उद्देशी तांचो फुडार तांची उर्बा आनी कांय न्हू म्हटल्यार अश्यो कार्यावळी सादर केल्या उपरांत ह्या ल्हानूच आसतना तांकां आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक एके तरेची आमी वाट करून दिता. आनीक ही बरी देख तांच्या उद्देशी तशे आवय बापाय उद्देशी ही ह्या भुरग्यांक फावो जाल्या एक बरी गजाल. म्हणटच हातूंतल्यान आमकां इतलेंच दिश्टी पडटा की दर एका आवयन बापायन जे भुरग्यां मदें जे गूण आसात ते उखलून धरून लोकां मुखार सादर करून तांच्यो उर्बा वाडोवन तांकां ल्हानूच आसतना मजबूत करून ह्या मायेचो एक कोंकणी मायेचो हे माय भाशेचो आनीक आमच्या ह्या संगिताचो मोग दिवप तितलेंच गरजेचें. तर बाय अशी ह्या गांवांतले आनी कोण तरी भुरगीं मुखार सरून अश्यो कार्यावळी सादर करतात? वय आमची गांवांतली भुरगीं आसात ती मुखार सरतात. हांवें पळयलां फिरगोवचीन ती मुखार सरतात आनी हे तरेन ती मुखार बी सरताय. फेडा वेळार कार्नवालाच्या वेळार मुखार येतात. आतां सुरवातेक तुवें म्हटलां की कार्नवालाचे जावं फेड तुका करूंक योग मेळ्ळो. तुका खंयचे तरी त्या डायरेक्टरांच्या नांवाचो उगडास आसा? आमी ते आमचे गांवचेच आसलेले व्हडले डायरेक्टर कोण तशें हांव आसूंक ना, पूण आमचे हे हेड आमचे जाल्यात पळय ते लोकांक खूब मानवले. पूण तुजी ही कला तुका आसली ही कोणें वळखून ही मुखार काडून योग दिलो? हांव ल्हानूच आसतना म्हाका एक्टींग सिंगींग डान्सींग इतली खुशालकाय भोगता तो मनांतल्या म्हाका तो संतोश म्हज्यान तो सादर एक्सप्लेन करपाक जाय. पूण तुज्या फॅमिलीन तुज्या कुटुंबान कोणाक तरी असले गूण आसले? हय म्हज्या डॅडीक आसले. तो सदांच कांतार म्हणपाक मुखार सरतालो. जेन्ना आमचे फॅमिली गेट टुगेदर आमी एक कडेन बसता वो जेवणाक बसता जेवण जातकीर तो असो कांतार म्हणटालो. तेच भाशेन म्हाका तेजे सांगाता कांतार म्हणपाक खूब बरें दिसतालें आनी हांव ताका अकंपनी दितालें. बाय आतां जे भुरग्यांनी कांतार म्हटलां हें खंयचे भाशेन आसलें? हें फ्रेंच भाशेन आसलें. आनीक हें कांतार कित्या वयर आसलें? हें कांतार आमचे भावा सी फेरर्स आसाय बोटीचेर आसाय तांच्या पासत ते खूब पयस आसात ते खूब वावुरतात तेंचे पासत ताचे फॅमिली तांकां कितली मीस करता ताचे पासत. तर
ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच तूंय तयार जाला तांच्या बरोबर कांतार म्हणूंक. तर आतां तुमी कसलें कांतार सादर करतात? हे आमचे कांतार मोस्ट ट्रेंडींग सॉंग म्हणून येता. तें एक सिंगली सॉंग श्रीलंकान. आतांच्या भुरग्यांक वा आतांच्या हे जेनरेशनाक तांकां खूब हें कांतार आवडटा. म्हणटच चल तें कांतार सुरू करात. इश्टानो, आतांच तुमी तरेकवार कांतारां संगीत ह्या आख्याच पंगडान तुमच्या मुखार हाडपाचो सेव केलो आनीक तसवीज केली आनी तुमच्या मुखार हाडली. म्हणटच जायते पळय तुमकां आवडलां आसतलें. ह्या खिणांत हांव तुमकां म्हणना ताळयो मारात, पूण इतलेंच सांगता की जे भाशेन आयज ह्या भुरग्यांची कला आमी उखलून दवरतात ते भाशेन आमकां योग मेळचो की तुमच्याय घरांनी तुमची भुरगीं आसात तांचोय जो टॅलंट भितरली जी गोरमी जो मोग संगिताची आवड लोकां मुखार हाडूंक आमकांय योग मेळचो. ज्या उद्देशी हे भाशेच्यो कार्यावळी जायत रावतल्यो आनीक भुरग्यांचें मन फुलतलें. तर तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो किरिकोणी डॉमिनीक, जे भाशेन तुवें तुजो घोराबो मुखार हाडला ते भाशेन दुसऱ्यांनी हाडूंक मागता आसतनाच तुमच्या मोलादीक वेळा पासत किरिकोणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायतान सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. इतल्यानूच नेझल आनीक ताच्या कुटुंबा सांगताक आयची ही माणकामोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेश. तुमच्या